नमस्कार. गोमंतक टी व्हीच्या वतीन हांव आज आम आदमी पक्षाचे थिवी मतदारसंघातले उमेदवार श्री उदय साळकर हांचे ह्या कार्यावळीन स्वागत करता. म्हाका सांगात, तुम्ही थिवी मतदारसंघान आम आदमी पक्षाच्या वतीन निवडणूक लडोवपाचो निर्णय कित्याक घेतलो? पळय, एक्चुली हांव काँग्रेस पार्टीन पयलीं आसलो. काँग्रेसीन म्हाका तिकेट दिता म्हणून हांव 2 वर्सां जवळ जवळ हांवें काँग्रेसीन वावुरलो. लास्ट टायम गिरीश चोडणकर प्रेजिडंट आसा, तेणें म्हाजो विश्वासघात केलो आनी दुसऱ्याकूच उमेदवारी दिली. आनी मागीर हांवें चिंतलें पार्टी एकदम बरी आसा ती आम आदमी पार्टी, एक स्वच्छ पार्टी, तितून कांयच ना अशें म्हणून हांव भितर सरलो. आनी तितून तेणें लायट फ्री दिता म्हणल्यार, उदकाचें बील फ्री दिता म्हणल्यार, हॉस्पिटलां बरी करता म्हणल्यार, प्रायमरी इस्कॉलां आसा ती पॉश करता म्हणल्यार, अशे कितकेशेच तेजे प्रोजेक्ट आसा ते एकदम बरे आसा म्हणून हांव भितर सरलो. आनी तेणें दिल्लीकूय करून दाखयला, तशेंच ते गोंयानूय करून दाखयतले. थिवी मतदारसंघान आयच्या घडीक कसल्या प्रकारच्यो समस्या आसात अशें तुमकां दिसता? पळय, थिवी मतदारसंघान समस्या भरपूर आसा. ह्या गेली 10 वर्सां तर कितकेशेच समस्यांनी गेल्लां. कित्याक नोकरी, अनएम्प्लॉयमेंट इतकें वाडलेलें आसा की आमच्या आमदार BJP गोव्हर्मेंटान कांयच पळोवंक ना. BJP गोव्हर्मेंटान जाणून बुजून थिवी मतदारसंघ निग्लेक्ट केल्लो आसा. कित्याक आज कितकेशेच तरुणी आमचे भाव भयण शिकोवन तांकां नोकरी मेळना. जी कंपनी जावं फॅक्टरी इंडस्ट्री जावन गोव्हर्मेंट जॉब हे मेळना. फाटीं प्रमोद सावंत CM हेणें 10,000 वेकन्सी आसा म्हणल्यो. पळय, आमच्या थिवी मतदारसंघान एक 25 वेकन्सी मेळोंक ना. म्हणून हांवें चिंतलां कितें येता त्या इलेक्शनाक आम आदमी मार्फत म्हाका निवडून दिया, उदय साळकराक. जाता इतके एम्प्लॉयमेंट आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते एम्प्लॉयड करतलो, म्हणजे जाता ती चडांत चड नोकऱ्यो मेळटल्यो. आनी प्रत्येक घरान एका फाटसून एक गोव्हर्मेंट नाल्यार प्रायवेट नोकरी, कंपनी नोकरी अशी मेळपा खातीर हांव ट्राय करतलो. जे CMान कितें सांगलेलें अमकें मेळा तें सगळीं बंडलां, आनी मेन म्हणजे उदक टायमार मेळना. दुसरें, लायट सदांच येता वयता. ही आमकां केजरीवाल आम आदमीन कितें सांगलां, उदक आनी लायट ही सदांच फ्री आसतली जाणा. ही समस्या निवन मैदान ना खेळपाक. दुसरें, सकाळीं उठपाक जाणटे लोक ट्रॅक ना भोंवपाक, चिल्ड्रन पार्क ना, अशें कितकेशेच आसा. हांकां आमच्या आमदारांक आनी BJP पार्टीक कांयच पडलेलें ना. ते आपलें स्वताचें पोट भरून सुशेगाद आसता. त्या खातीर आतां त्या इलेक्शनाक कितें आसा तें आम आदमी म्हणजे म्हाका घाला. आनी जे डेव्हलपमेंट कितें जावना तें मागीर पळयात कशें जातलें डेव्हलपमेंट तें. समजा तुम्ही आगामी काळान आमदार म्हणून निवडून आयले तर तुमच्या स्वप्नांतलो थिवी मतदारसंघ कसो आसतलो तुका कितें दिसता? पळय, तुमी तर सगळ्या लोकांनी जावं आमच्या भाव भयण म्हाका निवडून हाडले. डेव्हलपमेंट आनी नोकरी हेजेर हांव सदांच चड इंट्रस्ट घालतलो. अनएम्प्लॉयमेंट आसा तें कमी करतलो आनी चडांत चड प्रोग्रेस कशें जावंक जाय. आमच्या कोस्टल रेतीचो धंदो जो बंद जाल्लो आसा तो स्टार्ट कसो जातलो तेजेर लक्ष घालतलो. रस्ते गांवांनी वाड्यांनी ते पिड्ड्यार जाल्या तेजेरूय कोणें लक्ष घालना, तेजेरूय लक्ष घालतलो. आनी लायट आनी उदक हे 24 तास आसूंक जाय त्या खातीर हांव प्रयत्न करतलो. तुमच्या मनांतलो विकास म्हणजे कितें आसा? विकास म्हणजे नेमकें कितें? पळय, आतां विकास म्हणजे कितें, आमचे सद्या प्रायमरी हायस्कूल जे भुरगे वयतात चडशे प्रायवेट हायस्कुलान वयता. गोव्हर्मेंट स्कुलान वचना, तितून फॅसिलिटी नासना. दिल्लीचो आमचो CM कितें म्हणटा, दिल्लीक म्हणटा प्रायवेट हायस्कुलान कोण वचना, गोव्हर्मेंटाच्या स्कुलांनी वयतात चडशे भुरगे. तशेंच गोंयानूय तशेंच जावंक जाय.
प्रायमरी इस्कॉल आसा न्ही गव्हर्मेंट तितून परत भुरग्यांनी येवंक जाय आनी प्रायवेट जे स्कुलां आसा ती कमी जावंक जाय. इवन हॉस्पिटलान तशीच आसा ती पॉश जावंक जाय आनी 50 गव्हर्मेंटान आमच्या केजरीवाल कोण सीख आसा ताका 50 lakhs पर्यंत फ्री दितलो हॉस्पिटलान. त्या भाशेन ते आमचे जे रुल्स एंड रेगुलेशन केजरीवालाचे आसा ते हांव फॉलो करतलो आनी जाता की डेव्हलपमेंटाचेर हांव लक्ष दितलो. मेन म्हणजे एम्प्लॉयमेंट तेजेर हांव भर दितलो. थिवी मतदारसंघाचो सद्याचो आमदार निळकंठ हळर्णकर हो कितपत विकास कामा बाबत यशस्वी ठरला किंवा अयशस्वी ठरला तुमकां पळय तुमचें मत कितें? तो भितर सरलो विकास करता म्हणून तेणें उडकी मारली दुसरे पार्टीन BJPन, पण विकास कांय करूंक ना, स्वताचोच विकास केला. आनी आतां म्हणटा तो फुडल्या 5 वर्सां आनीक दी आपूण सारको कितें काम कितें आसा तें सारकें करतलो म्हणटा. ती सगळी बंडल आहा ताका आनी हाडून दिवपाची गरज ना. ह्या हेका म्हाका हाडून दिया, हांव एक फिल्म एक्टर आनी जें कितें करूंक जाय तें हांव स्वता करून दाखयता. म्हाजें स्वता स्टेप बाय स्टेप आसा. आमच्या आमदारान विकास कांय करूंक ना, तो सुशेगाद आसा जाणा. ते आतां विकास कशें जातले ते तुमी 5 वर्सां म्हाका निवडून दियात आनी मागीर पळयात विकास म्हणजे कितें तो उदय साळकरूच करूंक शकता आनी खंयचोच आमदार करूंक शकना. सध्या तुमकां मतदारसंघान लोकांचो प्रतिसाद आनी विशेश करून युवकांचो प्रतिसाद कसो मेळटा? सद्या प्रतिसाद म्हाका भरपूर मेळटा, कित्याक हांव एक फिल्म एक्टर. म्हाका चडशे लोक वळखतात, 80% लोक म्हाका वळखता एज अ फिल्म मेकर म्हणून. फिल्म एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, इवन नाट्य कलाकार असे कितकेशेच आनी टुर्नामेंट हांवें कितकेशेच केल्या. एक 10 वर्सांक ना. क्रिकेट, फुटबॉल म्हाजे आवडटो खेळ, तितूनय म्हाका लोक वळखता. आनी जी तरूण पिढी खूब आकर्शीत जाल्ली आसा म्हाजे. हांव जे प्रत्येक घरान वयता न्ही रिस्पॉन्स असो मेळटा की हांव 100% ह्या थे मतदारसंघान निवडून येतलो. धन्यवाद. आज तुम्ही बऱ्यापैकी आमकां म्हायती दिली. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. देव बरें करूं. म्हजें नांव आसा सूर्यकांत उर्फ सुधीर कोरजवेकर. हांव कोलवाळ गांवचो रहिवासी आनी हांव आम आदमी पार्टीचो एक मेंबर तसोच एक कार्यकर्तो. आनी म्हाजो लिडर आसा बाब उदय सालकर, हो आम आदमी पार्टीचो लिडर. हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या उदय बाब साळकराक तो आम आदमी पार्टीच्या मार्फत रावल्लो आसा उबो, ताका सगळ्या आमच्या थिवी मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेक आव्हान करूंक सोदता, एक विनंती करूंक सोदता, एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सगळ्या जनतेन आपली जी मतां आहा ती विचार करून एक खपो बरो पक्ष म्हणून एक आम आदमी पक्षाक आनी त्या आम आदमी पक्षाक उबो रावल्लो आमचो बाब उदय साळकर हांकां मोठ्या भरघोस मतांनी लोकांनी निवडून हाडचो आनी धाडचो ताका विधानसभेक आमची सगळ्यांची कामां करपाक. आनी तो सदांच काम करपाक तुमच्या मुखार आसतलो, तुमच्या फुडें तुमची कामां करपाक तो सदांच उबो आसतलो. आमकां खबर आहा आमी सगळ्या थिवी मतदारसंघान ऑलरेडी सगळ्याक कॅम्पेनींग करून जाल्लें आसा आमचें. आमी डोर टू डोर घराघरान वचून आमी कॅम्पेनींग केल्लेलें आहा. जायत्या लोकांनी आमकां भरपूर रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. जायत्या लोकांनी सांगलेलें आहा की बाबा तुमी आम आदमी पार्टी जी चूज केल्या ती एकदम बरी म्हणून. थोड्या लोकांनी आमकां क्वेश्चन विचारलेले आहा बाबा ह्या आतां पयलीं हेज्या पयल्या पार्टी येयल्यो त्या पार्ट्यांनी कितें केलें, हांगार थंय उडक्यो मारून फक्त आमकां त्रासूच केले. आमच्या रक्तान काँग्रेस आसलेली ती काँग्रेस सुद्दां आमी घेवन बसलेले. जेन्ना जल्माक येयल्ले पासून आमच्या रक्तान काँग्रेस आसली म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां की ते लोक सुद्दां आतां वाजेल्ले आहा की तांकां कळलेलें आहा की काँग्रेस आनी BJP ही एकूच पक्ष म्हणून. तांकां सुद्दां कळोन चुकलेलें आहा की जेन्ना काँग्रेस येयली की ते BJPनूच वयतले आनी परत तांकां विस्वासघात जातलो, तेंच्या परत फाटीन खंजेर खुपसलो जातलो हें तांकां खबर आसा. म्हणूनच तेंच्यांनी सुद्दां आतां निश्चय केला एक खेपो परिवर्तन करतले, एक खेपो चेंजीस जाय म्हणून सांगता. आमकां अक्षरशः सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आहा की तुमचो कॅन्डिडेट बाब उदय साळकर आम आदमी पार्टी सिंबॉल तेजे झाडू आनी आमी झाडवाकूच मतां मारतले आनी ताका भरघोस मतांनी जिखोवन दितले अशें आमकां सांगलेलें आहा. हेज्या पयलीं आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता करता आमकां जायत्या लोकांनी क्वेश्चन विचारले बाबा
तुमच्या पार्टीक आमी कित्याक मतां मारपाची? आम आदमी पार्टी दिल्लीक भरपूर काम केलां तुम्ही म्हणून सांगतात. आमी खंय पळयलां? आमचो कोण सोयरो थंयसर आहा? तुमी काम केलें हें खरें सांगता की तुमी खोटें सांगता? आमचे थंय कोण सोयरे ना. आमकां आमी ते नकळोच तुमी कामां केल्या काय ना ती म्हटलें हांव खरें सांगूंक सोदतां. आयज आमच्या ह्या भारत देशान आमची राजधानी ही दिल्ली ही आमची राजधानी आहा. आमच्या भारताचो तख्त ताज लाल किल्ला म्हणजे आमचो सोनेरी मुकुट. जर तर आमचो हो सोनेरी मुकुट आयज आमी जाणा की मोदीजी हो जग जाहीर आयज भारताचो पंतप्रधान सबंद जग जाहीर आहा. भारतान तर तो आसाच, तेचो डंका चारूकडे बसता. आयज सबंद जग जाहीर आसलेलो हो आमचो मोदीजी, तेजोच सेंट्रलाक सरकार आहा. जायत्यो स्टेटी तेजे कडेन आहा, जायतीं राज्यां तेजे कडेन आसा. म्हटल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां, चिती सारकी गोश्ट आहा की आसा तेजे कडेन सोनेरी मुकुट, ती दिल्ली तेज्या अधीन आसा. काबीज करूंक शकला तो? कित्याक करूंक शकूंक ना? तेजे तकलेर सोनेरी मुकुट कित्याक ना? तेजे कडेन दिल्ली? कारण दिल्ली ना हेजें एकूच कारण की बाब केजरीवालाचो विकास आनी विकास, डेव्हलपमेंट. त्याच खातीर तेजे कडेन आयज दिल्ली काबीज जावना. आयज त्या लोकांनी ताका कौल दिवंक ना. कारण तें राज्य आयज BJP कडेन ना. हेजे कारणूच केजरीवाल बाबान जो विकास केल्लो, ज्यो सुविधा, ज्यो योजना राबयल्ल्या त्यो खऱ्योच योजना तिणें राबयल्या. आनी हेका लागूनच आमी लोकांक, जायत्या लोकांक सजमून सांगलेल्या की हे खरें आसा. म्हणूनच तुमकां ते फेक प्रॉमीस दिना, खऱ्यो प्रॉमिसी सांगलेल्यो आहा तेणी. आनी हेका लागूनच लोक आमकां भरपूर मानतात. ते लोकांक लक्षान येयला की खरें आहा ही गोश्ट. ही विचार करी सारकी गोश्ट आहा की तेणी त्यो पळय योजना राबयल्या त्यो खऱ्यो योजना. आनी तेकाच लागून हे खेपो लोक आमकां मोठ्या संख्येन कौल दितले. आनी आमचे जो आम आदमी पार्टी आहा तेजोच सरकार आयज गोंयभर जातलो. आनी हांव मागता म्हाज्या फूल मतदारसंघातले ह्या आमच्या थिवीच्या की तुमी तुमचे कडेन पांयां पडोन विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की हे खेपो आमच्या उदय बाब साळकराकूच मतदान करात आनी भरघोस मतांनी तांकां निवडून हाडात. इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा.